फोंडा व्यापारी वाठारात आशिल्ल्या कपड्याच्या दुकानाक मंगळारा व्हड उजो लागलो। इन्व्हर्टरांतल्या शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला अशी माहिती सूत्रांनी दिली। उजो पालोवपाक सुमार 1 वरांच्यो खास्तिको उजो पालोवपी दळाक काडच्यो पडल्यो। बरे म्हळ्यार बरे, कोणाक दुखापत जावंक ना। काल 5:30 वरांचेर आमकां पोंडा फायर स्टेशना कंट्रोल रूमान कॉल येयले की नूर कलेक्शना सकयल ह्या आचल गारमेंट शॉपा ताका उजो लागला, स्मोक भायर सरता म्हणून। इमिजिएटली आमी टर्नआवट केलो। टर्नआवट करून हांवें पळयता जाल्यार तेंचो स्टोर रूम जो भितर आसलो तातूंतल्यान फूल स्मोक भायर एग्जॉस्ट जातालो। इमिजिएटली आमी BA सेट घालून पळयलो की भितरले इन्वर्टर जे सोर्सिसान तेंचे कामां तेंच्यांनी सांगलां की जो इन्वर्टर थंय दवरलेलो ताका उजो लागलो आनी तो उजो जे कपडे जे स्टोर केल्ले थंय तांकां स्प्रेड जालो। इमिजिएटली आमी सिच्युएशन पळोवन आमचे फोंड्याचे 3 वॉटर टेंडर टर्नआवट केले, तशेंच कुणेची, मडगांव, कुडचडे एक गाडयो आमी इमिजिएटली आफयले की हो उजो मुखार स्प्रेड जावपाक जाय। जी कडेक शॉपां आसा, वयर हॉटेल आसलें तांकां स्प्रेड जावपाक जायना म्हणून आमी इमिजिएटली जे बाकीचे गाडयो आफयले आनी इमिजिएटली आमी हो उजो बाय 11:30 आमी हो एक्सटिंग्विश केलो, तो कंट्रोलान हाडलो आनी उजो टोटली बंद केलो। मागीर टोटल आमी 6 गाडयो यूज केले आमचे। उदक जवळपास आमी एक 2.5 लाख सुमार आमी यूज केलें उदक। लॉस अजून एस्टिमेट करूंक ना, पूण इट वील बी मोर दॅन 30 lakhs, कित्याक इनडायरेक्ट डॅमेजूय हो बाकीच्या शॉपांक जाल्लो आसा। वयर शॉप नूर कलेक्शन आहा, जो कार्बन हांगासरल्यान जो एग्जॉस्ट जावन वयर वतालो स्मोक, तो तेंच्या शॉपांनी वचून तेंचे कपडे मातशे डॅमेज जाल्ले आसा। हय, हे ऑलरेडी जे शॉप अचल हे गारमेंट्स जे आसा ते ऑलरेडी सगळो स्टॉक तेंचो जळोलो आसा। तरी स्टाफान आनी पब्लिकान मेळोन तेंचो बाकीचो स्टॉक जो आसलेलो हांगा स्कुलाचे थोडे युनिफॉर्म्स, अदर गारमेंट्स ते आमी भायर जाता तितले भायर काडून तांकां हँडओवर केल्ले। काल अशी दुखदची घटना जाली, जातून पयलें म्हणल्यार हांव सगळ्या फोंडेकारांक थँक्यू म्हणूंक सोदतात आनी आपले निस्वार्थपणान म्हज्याकून चड कालच्या दिसा आमकां जाता तितले तरेन वाचोवपाक मदत केली म्हणून। आनी आमी प्रयत्न केलो वाचोवपाक दुकान, बट कांय प्रमाणान तुमी तशें पळोवंक शकता हांगा खुबसो ऑलमोस्ट सगळोच स्टॉक असो जो आमी मेन युनिफॉर्म्सां खातीर हाडिल्लो तो ना जालो। बट आमी बऱ्याच पैकी प्रयत्न करतले जाता तितले बेगीन की फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारीख म्हणसर आमी परत ह्याच दुकानान रिओपनिंग करून तुमकां जाता त्या तरेन जाता तितली बरी सर्वीस दिवपाक आमी ट्राय करतले। कितले लॉस जालो? लॉस सद्या आमी फिगर असर्टेन करूंक शकना, बट आमची सगळे फायल्स रेकॉर्ड सगळे एंट्रीज सगळे रेकॉर्डेड आसा। सो आज फाल्यां म्हणसर आमकां कितें लॉस जालो तो कळटलो। अंदाज कितलो आसो? 1-2 कोटी? अराउंड 2.5 CR आसपाक शकता। युनिफॉर्मूच आशिल्ले काय ताजे भायर आनी कितें आशिल्लें? युनिफॉर्म सगळो चडसो स्टॉक युनिफॉर्माचो आशिल्लो, कारण सिजन सद्या युनिफॉर्माचोच। त्या भायर साडयो, शर्ट्स, कुर्ता, जितलो स्टॉक म्हणजे जे कपड्या बाबतींत कितें आशिल्लें सगळें आशिल्लें। Yesterday, there was a massive fire which occurred at a textile showroom in Hotel Merino Complex. The fire occurred at around 5:10, and it continued for 6 hours. The entire shop was gutted, and even my shop, I faced a lot of loss here. And all 5 shops, entire 5 shops. I own a showroom here in the same building, and even we faced a massive loss. The firefighters played a good role, and they were able to act swiftly and get the fire under control. And thank the Fonda Fire Department and the entire community who have helped here. या फोंडा नूर कलेक्शन मेरी शॉप है होटल मेरिनो बिल्डिंग में। कल शाम को 5 बजे हमारे शॉप के नीचे हमारे कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पूरी आग लगने से नीचे की दुकान में आग लग गई। उसके हिसाब से पूरा हमारे दुकान में भी हमें पूरा धुआं पूरा अंदर आके पूरा हमारी दुकान में हमारी 5 दुकान में हमें बहुत नुकसान हो गया है। पूरी दुकान में पूरा अंदर धुआं आके पूरा ब्लैक हो गया पूरा। और फायर फाइटर ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और उनके साथ साथ काफ़ी फोंडा की पब्लिक को जहाँ से भी जो पब्लिक आई थी उन्होंने काफ़ी सब सपोर्ट करके पूरा उनके दुकान से नीचे से माल निकालने में ये करने से ये किया। रात को हमने लगभग 12-12:30 बजे हमने हमारा दुकान खोल के दिखा। उस टाइम पे पूरा 5 दुकान हमारी इतनी ब्लैक है, और पूरा मेरा कपड़ा पूरा लॉस हो गया, क्योंकि कल हमारे यूनिफॉर्म के सीजन के हिसाब से हमें ग्राहक भी थी, अंदर कस्टमर भी थे। मेरे लड़के ने जल्दी कस्टमर को निकाल के पूरा हमने दुकान बंद कर दिया जल्दी, और हम लोग सब बाहर निकल गए। उसके बाद पूरा दुकान के अंदर धुआं पूरा अंदर गया, और बहुत इतनी भयानक आग थी कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।